देशमुख साहेब जाल्या उपरांत जायते वावर ताणें केले आनी एक नवी संस्था ताणें सुरू केली मिशनरींची. तांकां आमी आतां रिडेम्पटोरिस्ट फादर्स म्हणटा. चडशे गांवांनी वचोन प्रचार धर्म प्रचार तूं सेरमांव दिवन रितीर करून धर्म परगडटाले. ताचे मुख्य चिंतना मागणें करून मागण्या वरवीं तुजे जिविताक साल्वसांव मेळटा. जो कोण मागणें करिना देवाचे देवाच्या गुणां वरवीं जीव जियेना ताका साल्वसांव ना म्हणटा. दुसरे वाटेन शुभ वर्तमानान आमी जेजू आपल्याच गांवांत वचोन देवाची बरी खबर परगटूंक वावुरता. पूण ताका ताचीच मनशां ताची आपुरबाय करिनात. ती एका सोडवंडाराक रावताली. जो सोडवंडार खंयसून येतलो खंयच्या गांवांत येतलो ताका खबर नासली आनी तो कोण ती तांकां खबर नासली. पूण ते म्हणटा हो तेवयचो पूत. ताची आवय मारिया आनी ताची चुलत भयण भाव बा आसात. हो आनी कितें मिलाग्री कश्यो कोत्ता कोणाच्या पावरान आनी आमकां देवाची खबर देवाचें ज्ञान कशें दिवंक शकता. मिलाग्री करूंक देवाचें ज्ञान दिवंक हें फक्त देवाची कृपा देवूच करूंक शकता. जेजू जावन आसलो खरो मनीस खरो देव. पूण भावार्थान आमी जेजू देवा थंय वयता भावार्थान आमी मागणें करता तेन्ना देव आमचें आयकता.